माझे नाव जावन आसा रत्तीकर शाणू सालेलकर। हांव हे ल्हानशे गांवांत बेतोडे गांवांत जल्मा आयिल्लो आसा आनी ही जी आमी हे सातेरी स्पोर्ट्स क्लबची गणेश जयंती मनयता ती जवळ जवळ हे वर्सा 28 वर्सां कंप्लीट जाता। त्याच बरोबर आमच्या सातेरी स्पोर्ट्स क्लबाचो 35वो वर्धापन दिन आमी साजरो करतले आसा। तशेंच ही जी आमी हेजे डेकोरेशन आज तुमचे मुखार हे दृश्य दिसता सगळें ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 28 वर्सां जाली। 28 चेंजीस केल्या जे स्टार्ट 101 ते 28 पर्यंत अशे चेंजीस आसा आमचे डेकोरेशन। आनी त्याच बरोबर आमचे हे आमी गणेश जयंती मनयता आमचो पुरो बेतोडे गांवचो लोकांचो सहभाग आसा। त्याच बरोबर सातेरी स्पोर्ट्स क्लबाचो एक तितूंतलो भागीदारी अशी आसा केली आसा ते कार्य करून घेवपाक तितलेच निमित्त। पूण हर घराचो जो आमकां सपोर्ट मेळटा तो सपोर्ट एकदम नंबर 1 मेळटा। कितेंच काम आमकां कमी पडना की सगळेंच आमचेर अशें उरपाक जाय। सातेरी स्पोर्ट्सान क्लबान गणेश जयंती ठरयल्या त्याच मेंबरांनी करपाक जाय अशें बेतोडे गांवचे एक वाडो चिंतिना। ते धरिल्ले तळगे आशे पाडल भिंडे पणसपाणी गोठ्ठावाडा हे सगळे गांवचे लोक एकत्र येता हे गणेश जयंतीच्या निमित्तान आनी हो आमी मोठ्यांतलो मोठ्यान साजरी करतात। धन्यवाद। आणि म्हाका सांग तुमी आयज ही मूर्ती हाडटा आनी मागीर फाल्यां कितें विसर्जन करता? आमची ही गणेश जयंती जी आसता अशी आसता की आज खरोखर आज गणेश जयंती आसता पूण आमी जशी घरान जी आमी पुजता पळय चतुर्थीक पुजता पळय ते चतुर्थी प्रमाणे आमी तिका तसोच मान दिता। ते मान प्रमाणे आमी ही 1.5 दिसाची तेजी सेवा करता। तेजे नंतर आमी 1.5 दिसा नंतर आमचे कितें कितें क्लबाचे प्रोग्राम आसता तेजे नंतर आनी आरती आसता भजनी आसता आनी 1.5 दिसा नंतर आमी एक 10-11 वरांचेर आमी रातचे विसर्जन करता। मूर्ती हाडटा दुसऱ्या दिसा 2 दीस आमी मनयता। आनी 2 दिसांचे प्रोग्राम तुमगेले 2 दिसांनी आमचे प्रोग्राम आसता आनी सगळ्यांक महाप्रसाद आसा। आनी अशें कितें आसा पयलीं आमची थोडक्यात अशें प्रसिद्ध जाल्ली आतां अशें आसा की पुरे गोंया राज्यभर अशें फेमस जाल्ले आसा। आनी सादारण पणजे मडगांव शिरोड्यान मुद्दम आमचें डेकोरेशन पळोवपाक हांगा एक ल्हानशे गांवांत येता तेच आमकां हे बेतोडे गांवच्या लोकांक अभिमान आसा तेजो खूब आनंद वाडटा।